कदंबाचे पास प्रायव्हेट बसींनी लागू करचे म्हणून बसवाल्यांनी घाल्ली याचिका हायकोर्टान भायर मारली। बसी कावलाक काडपाचे 15 वर्सांचे मर्यादेचो फेरविचार जावचो म्हणूनय बसवाल्यांनी हायकोर्टात अर्ज घाल्लो। तोय कोर्टान भायर मारलो। सरकार बसी कावलाक काडपाची मर्यादा 20 वर्सां मेरेन वाडोवपाचेर विचार करता अशें ॲडव्होकेट जनरलान कोर्टाक सांगलें। हायकोर्टान हो विशय घेवन बसवाल्यांक सरकारा कडेन वचपाक सांगल्या। प्रवाशांक खासगी बसींनी कदंबाचे पास लागू करचे अशी मागणी याचिकादार श्रद्धा तामणकारान हायकोर्टा कडेन केल्ली। हायकोर्टान तिची याचिका भायर मारली आनी सरकाराक अर्ज करपाक सांगले। दुसऱ्या याचिकेन प्रवासी बसी स्क्रॅप करपाची मर्यादा वाडोवपाची मागणी याचिकादारान केल्ली। ही मर्यादा 15 वर्सां वेल्यान 20 वर्सां करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला अशें ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाक सांगले। दोनूय अर्ज हायकोर्टान भायर मारले। याचिकादारान सरकाराक अर्ज केलो जाल्यार राज्य सरकारान ताचेर 6 सप्तकां भितर निर्णय घेवपाची सुचोवणी हायकोर्टान केल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। जेटीवेले बेकायदेशीर आनी बेहिशेबी मीन विकून येता ते 1,500 कोटींतल्यान सरकारान ट्रकवाल्यांची रिणां फारीक करची अशें दक्षिण गोंयचे ट्रकवाले मागतात। कुडचड्यार संघटनेचे बसकेंत ट्रकवाल्यांच्या प्रस्नाचेर चर्चा जाली। गोंयांतले सगळे मिनाचे ट्रक ईडीसीन ताब्यांत घेवन ट्रकवाल्यांक रिणांतल्यान मेकळे करचे अशी मागणी ट्रकवाल्यांनी केल्या। गोंयांतल्या जेटींचेर आशिल्ल्या मिनाची पावणी करपाक सुप्रीम कोर्टान मान्यताय दिल्ल्यान गोंयांतल्या ट्रक धनियांचो कांयच लाव जावंक ना अशें ट्रक धनियांचें म्हणणें। खणीर निंबून आशिल्ल्या लोकांचेर आयज जी वायट परिस्थिती आयल्या ताका पर्यावरणवाले जबाबदार आसात अशें ट्रक धनी म्हणटात। जो सरकाराक डम्प्स विकून जो पयसो येतलो 1.5 कोटीचो तो 1.5 कोटी पयसो आमचे लोन फारीक करपा खातीर सरकारान वापरचो आनी आमकां ह्या कर्जाच्यान मुक्त करचे। कारण आमचे जे ट्रक आसा ते ऑलमोस्ट सगळे स्क्रॅप जाल्ले आसा। स्क्रॅप जावपाचे वाटेरय आसा थोडे आनी जे जर मायन स्टार्ट जाली सुद्दां जाल्यार हे ट्रक चलोवपाचे आसचे ना आनी ती ट्रक रिपेर करपाक सुद्दां परिस्थिती आमची आसची ना। तेजे खातीर हे लोन आमचे सरकारान घेवचे आनी आमकां माफ करचे। ईडीसीन ट्रक ताब्यान घेवन बँकांचेर रीण फारीक करचे अशी सुचोवणी एका ट्रक धन्यान केल्या। आमकां त्या इंटरीम ऑर्डरीचो कांयच फायदो ना अशें म्हणून आमी सरकाराक सगळें सांगलें आसा। सरकार सांगूंक सोदता की आमचे जे ट्रक आसात ते ट्रक सरकारान घेवचे ईडीसी मार्फत सगळें हें करचें तांणी आनी मंडळ करचें आनी आमचे ट्रक ते घेवचे आनी आमच्या लोना बद्दल लोनाची जे 1,500 जे कोटीचे लोन आसा ते आमकां त्या हितूंतल्यान सुटके करची आनी बँकेच्यान आमकां सुटके करून घेवची। कारण आयज बँको ज्या प्रमाणे त्रास करूं लागल्या थोड्यांची भांगर आसा थोड्यांचे घर हें दवरलेलें आसा हे अटॅचमेंटाक येयल्लें आसा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नाईक। सुमार 6 कोटी मोडून संजीवनी साखर कारखान्यांत अरविल्ली मशिनरी बसयतले अशी घोशणा सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान बिरेस्तारा केली। संजीवनी साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामाची सुरवात करतना ढवळीकार उलयतालो। ऊसाचें पीक वाडलां ते खातीर कारखानो बरो चलतलो अशी आस्त ढवळीकारान उक्तायली। संजीवनी साखर कारखान्याचो नवो हंगाम बिरेस्तारा सुरू जालो। गोंयांतल्या उसान साखरेचें प्रमाण वाडचें म्हूण यत्न करपाचो उलो मुखेल सोयरो सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान मारलो। ह्या वर्सा चडांत चड ऊस क्रश करून चडांत चड साखरेचें उत्पादन करपाचें ध्येय आमी निश्चित केल्लें आसा। शेतकऱ्यांनी बी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य केल्लें आसा। अंदू जरी पोरू आमकां 47,000 टन ऊस उत्पादन जालें। अंदू आमी जवळ जवळ 55,000 ते 56,000 टन ऊस उत्पादन गोंयचें जातलें अशें आमी गृहीत धरलां आनी त्या पद्दतीन लाखभर टन गेटकेन हाडून 1.5 लाखाचे हे आमी केलां। 1.5 लाख पर्यंत क्रश करपाचें धोरण आमी दवरलां। ही मशिनरी जुनी जाल्ल्या कारणान परत एकदां 500 कोटीची मशिनरी ह्या हेतूंत ऍड करपाचें बी ठरयलां जेणे करून रिकवरी आनी शुगराची क्वॉलिटी हे दोनूय वेवस्थीत येवपाक जाय आनी त्या पद्दतीन आमचें काम चालू आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा हें सगळें जातलें। सेल्फ सस्टेन केन्ना जातली जेन्ना 2 लाख टन ऊस गोंयांत उत्पादन जातलें तेन्ना ते सेल्फ सस्टेनाची भाशा आमी उलोवंक शकता। पण आज गोंयांत फक्त 50,000 टन आसा आनी चौपटीन वाडोवपाक जाय। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। घेऊ एक व्यावसायिक विसर।